म्हापशा जमिनी पोंच्यान केबल घालपाच्या कामाचे उक्तावण आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी केले। 117 कोटी रुपया खर्च करून हे काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पुराय करतले अशी माहिती जोशुआन दिला। हे काम पुराय जाले उपरांत म्हापशांतलो लायटीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें जोशुआ सांगता। आमकां खबर आसा की 117 कोटीचे हे काम असले, थोडे टेक्निकल क्लियरन्सीजाक लागून हे काम उरलेले, पूण आयज हे काम चालू जातले। आयज सकाळी आमी पळयता सगळे मशिनरी हांगा आसा, तेंचो स्टाफ बीन सगळो हांगा आसा, सो वी कॅन एक्सपेक्ट दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड ऑल ओवर म्हापसा विदीन अनदर 1.5 year। बरें मोठे काम आसा। वी आर टेकिंग 11 kVA एंड 9 kVA अंडरग्राउंड, सो बरें मोठे काम आसा जे आमी फाटीं सांगलेले तशें। सगळे जे वायरी आमकां वयर दिसता खांबे आसा ते सगळे पोंच्यान वयतले, जायते ट्रान्सफॉर्मर थोडे रिप्लेस जातले। वी कॅन एक्सपेक्ट a very stable power supply, a very continuous power supply। आमकां खबर आसा की दिस वॉर्ड नंबर 9 हांगा जायते लोकांक त्रास जाता विथ रिगार्ड्स टू फ्लक्चुएशन विथ दिस इंटायर अंडरग्राउंड सिस्टम। आनी आमी हांगा मुद्दम हांगाच चालू काम केला टू एन्श्योर एंड शो द पीपल दॅट वी आर वेरी सिरियस अबाउट दिस पावर इश्यू, वी आर वेरी सिरियस अबाउट दिस पावर फ्लक्चुएशन।